तुझी पवित्र सूर्यावरी वागदा सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी मागीर म्हाका सेवकार आज हे मिसा बिटीक हे मिसांत आज मागता आमी मागदलेन रॅपाई आमचे भयणी बसत तिजी गोची आज पयल्या वर्साचो उगडास करतात. मागदलेन आमचे भयणीक तिणें आशिल्ली पुनर्जिवनपणाची देणें पुनर्जिवनपणाची जिवीत तिका फावो जावंक मागतना वेरोनिका डायस हे आमची भयणी बसत मागुया. पिडींत आसलेल्या बसत मागुया. स्वर्गीचे बापान आपले पेकोवणीचो हात तांकां लावंक. आयज आमची भुरगीं शाळेंत वचूंक सुरू करतात. नवें शिक्षणीक वर्स न्यू एकाडेमीक इयर ती आज सुरू करतात. तांचेर शिकोवप्यांचेर आवय बापायचेर आमी खास आशिर्वाद मागुया. आनी आज आमचे इगोर्जींत सगळ्यांक प्राचीत संस्कार सांजे जायते पाद्री आमचे इगोर्जींत येतले. 20 उदीक येतले. आमी बरे भाशेन सगळ्यांनी भक्तीपणान हो प्राचीत संस्कार तातूंत वांटो घेवंक आनी बापाची वेंग बापाचो मोग अनुभवंक आनी प्राचीत संस्कारांतल्यान खिरीत कृपेची जोर आमकां मेळूंक हे मिसांत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमचे पासत कोश सोंसून मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, आमचे दोळ्या मुखार आसा जेजू खांदार करीस आनी ताची आवय दुखेस्त माता तांकां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून जेजू आमकां जिविताचो उंडो, जेजू आमकां संवसाराचो उजवाड, पातकाचो काळोख पयस करून जिविताच्या उजवाडांत आमी जियोंक हे मिसांत आमकां कृपा मागुया. हांव पातकी सर्वोद्वेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वाचत वागून सदांच कृपा मेळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वोद्वेदार देव आमची काकूट करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, काकूट कर, काकूट कर.
प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तुज्या उतरावरते कृपेन तूं आमकां सगल्यांक आशिर्वादांनी भरताय. आदले पातकी जिवितांतली उतरून नवे जिणेची चाल आमी धरूं आनी अशें सासणाच्या राजाचे मोहिमेक आमी तयार जावं म्हूण आमी मागता. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या ससनान. आमेन. दानियल प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. लोकांन सुजानाचेर मोर्नाचे फर्मोण मारले. व्हडल्या ताळ्यान तांणी म्हणलें, सासणाच्या देवा, सगळे घोट तूं वळखताय. दर एक वोस घोटचे आदींच ती तूं वळखताय. म्हजेर आड तांणी पोटकिरी गोवाय दिल्या म्हूण तूं जाणाय. ताच्या खोटेपणान म्हजेर आड घडलां त्या सोकटांतली हांव निरपराधी. अशें आसतना तूं म्हाका मरूंक दितलोय. सर्वेस्परान तिचे प्रार्थण आयकलें आनी तिका मारूंक वतालीं तेन्नाच दानियल नांवाच्या एका तरणाट्या सोवे पवित्र आत्मो आसलो तो तांणी जागयलो. तो बोब मारून म्हणूंक लागलो, हे ओस्तोरीच्या मोर्नान म्हाका वांटो ना. सगलो लोक ताका पळोवंक लागलो. तांणी ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? जमाती मोदें उबो रावन ताणें जबाब दिलो, इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, तुमकां इतलें गिन्यान ना जाली की सारकी चवकशी करिनासतना आनी सोत सारकें सोदून काडिनासतना एके इस्रायलेचे दुवेचेर तुमी मरणाचें फर्मोण मारलें. मुनसुबीच्या जाग्यार परतून वचात, कित्याक हांणी तिचेर पोटकिरी गोवाय दिल्या. सगलो लोक वेगी वेगी थंय परतून गेलो आनी माळगोऱ्यांनी दानियेलाक म्हणलें, आमचे मोदें बसूंक ये आनी तुज्या मनान कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका जाणट्याचें बूद दिल्या. तेन्ना दानियेलान तांकां म्हणलें, हांकां दोगांयकूय बरें पयस पयस दवरात आनी हांव तांची चवकशी करतलों. तांकां पयस पयस करतोच दानियेलान तांतल्यान एकल्याक आपोवन विचारलें, तूं नश्टेपणांत म्हातारो जालाय आनी आतां तुज्या आदल्या जिविताची पातकां तुज्या माथ्यार चोडल्यात. सर्वेस्परान म्हणलां, निरपराधी आनी बऱ्या मनशा जिवेशी मातसो न्हय. तरी आसतना तूं उनितीन निर्णय दिताय, निरपराध्यांक खास लायताय आनी गुन्यांवकारांक सोडून दिताय. ती तुका बरी सांपडली जायत. तर आतां सांग म्हाका, खंयच्या झाडा खाल तुवें तांकां एकठांय देखल्याय? ताणें असो जबाब दिलो, बाबूल झाडा खाल. दानियेलान म्हणलें, तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. देवाच्या दुतान ताचे कडचें फर्मान घेतलें आनी तो तुका कातरून तुजें अर्दांच करून उडयतलो. तांणी ताका धाडलो आनी दुसऱ्या म्हाताऱ्याक आपोवन ताका म्हणलें, तूं जुदाची न्हय पूण कानाची सोंसोत. सुरोपायेन तुका बुलयलो. कुडीची आशा तुजे काळीज नश्ट्यान करून सोडलें. अशें तुमी इस्रायलाच्या दुवा लागीं कोत्ताल्यात आनी तुमकां आना म्हणपाक तांकां एकदम चड बें दिसलें. पूण ही आसा एक जुदाची धूव. तिच्यान तुमचें नश्टेपण सोसूंक जायना जालें. चल सांग म्हाका, खंयच्या झाडा खाल तुवें तांकां एकठांय देखल्याय? ताणें असो जबाब दिलो, सिंदूर झाडा खाल.
दानियेलान म्हणलें, खरेंच तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. पळय, तुका मोदल्यानूच कातरून उडोवंक आनी तुमकां दोगांयकूय नाताक करूंक देवाचो दूत हातान तोरसाद धरून रावता. तेन्ना थंय जमलोल्या सगल्या लोकांक व्हडल्यान बोब मारून देवाक वाखाणलो, कित्याक तो आपणाचेर विस्वास ठेवतल्यांक सोडयता. मागीर तो लोक त्या दोगां म्हाताऱ्यांचेर पडटलो, कित्याक तांची फोटकिरी गोवाय तांच्या तोंडांतली दानियेलान भायर काडून दाखयली. मोसेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे जी खास ती आपल्या पेल्याक लावंक सोदताले तीच तांणी तांकां लायली. तांकां जिवेशी मारले आनी त्या दिसा निरपराधी बायलांचो जीव वाचून उरलो. हिलकायन आनी ताचे बायलेन आपली धुवे सुजाना पासो देवाचे उपकार आठयले आनी तशेंच जोकी आनी सगळे तांचे सोयऱ्यांनी केले, कित्याक कसलेच वायट तिचे सोवे सापडोंक ना. त्या दिसा तांव लोकांचे दोळे मुखार दानियेल भोव मानादीक जालो. देवाचें उतोरे आमचो जबाब जातलो. परवेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सगळीं म्हणुया, परवेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. पांचवी चार तुजी चोरोवंक ना, थंय म्हाका विसोय तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, थंय म्हज्या ओतम्यांक जीव बोत्ताय. मान राखून तुजे नांवाचो नीज मार्गार म्हाका चलयताय. जबाब, परवेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. कालोखांत कोंड्यांत हांव सांडल्यार कसलेच वायट म्हजेर ना येतले. हुस्को ना लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सदांच तूं उबो. सांगाती दांड्याक कोणक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परवेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचरुचीत जेवण म्हाका वाडटाय. दुमदुमीत माथ्यार तेल घालताय, बोलेपण कुरपा दिसान दीस. घसघशीत म्हजेर देंवतली, देवदानान तुज्या मोगाची. जबाब, परमेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाच्या बिराड म्हाका गावली, ओचीत घर म्हज्या देवाचें, हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब, परमेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. पातकाचें मरण म्हाका नाका, पूण आपल्या जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जिवलेलें म्हाका जाय, म्हणटा सर्वेस्पोर. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. जेजून उरपोजी कडेन उलोवन म्हळें, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. तेन्ना फारिजेवांनी ताका म्हळें, तूं तुजेच विशीं गोवाय दिताय, तुजी गोवाय खरी न्हय. जेजून प्रतिपाल केलो, हांव म्हजेच विशीं गोवाय दितां जाल्यारूय म्हजी गोवायकी खरी, कित्याक हांव खंयतान आयलां आनी खंय वेतां तें हांव जाणां. पूण हांव खंयतान आयलां आनी खंय वेतां तें तुमी नकळत. तुमी मासा कुडीचे नदरेन मनसुबी करतात, हांव कोणाचीच मनसुबी करिना. पूण मनसुबी करीन जाल्यार म्हजी मनसुबी खरी, कित्याक हांव एकलो ना. जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजो बाप म्हज्या सांगाताक आसा. दोगांची गोवायकी खरी म्हूण तुमच्या शास्त्रांत बरयलेलें आसा. हांव म्हजेच विशीं गोवायकी दितां आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजो बाप म्हजे विशीं गोवाय दिता. ते पासत ताणें ताका म्हळें, तुजो बाप
खंय आसा रे तो जेजून जाप दिवन म्हळें तुमी म्हाका वळखुनात आनी म्हज्या बापाकूय वळखुनात. तुमी म्हाका वळखलो जाल्यार म्हज्या बापाकूय वळखतले आसले. हीं उतरां देव मंदिरांत शिकयतना धर्मदानाची पेटीशी तो उलयलो, पूण ताचो वेळ अजून पावूंक नासलो देखून कोणेंच ताका दवरलो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आयचें देवाचें उतर आमकां खूब खूब शिकोवन दिता. पयले वाचपांत तुमी कांय बरें आयकलां. आमी मोठ्या आकारान वाचलां तें सुजानाची खबर तुमी घरा पावल्यार वाचूं येता. दानियलाचें पुस्तक 13. कोय भाशेन हे दोग मुनसुबीदार कशे नेमलेले ते लोकांक वाट दाखोवपाक आनी नीत दाखोवपाक आसले, पूण ते खोटेपणां धरतात आनी जायत्या लोकांक दामून दवरतात. आनी अशेंच कितें सुजान ही अस्तोरीक ते सांपडावंक सोदतात, पातकांत घालूंक सोदतात. आनी जेन्ना ती न्हयकार दिता तेन्ना ते दोगूय तिचेर आड गोवाय दितात की ती तिच्या गोरकाराची बागीन कोणाकल्या तरणाट्या सांगाताक आसलेली आनी तिचेर कास्तीचें फॉर्मण मारतात. तिका फातरांनी मारची, जे भाशेन काल आमी आयकल्लें. फातरांनी मारची तिका. दिस वुमन सुजन इज कॉट इन एडल्टरी अशें ते गोवाय दितात. दोग जुईज मुनसुबी करतले ते लोकांची. लोक तांकां मानून घेता, स्वत मानता तांकां आनी सुजनाक मारूंक वतात. मारूंक वतना दानियल प्रवादी म्हणटा कित्याक तिका मारूंक वतात, सारकी जोडटी करिनासतना तिची. आनीक लोक थांबता, आयकता दानियलाचें आनीक तांकां दोगांय म्हाताऱ्यांक मुनसुबीदारांक 2 कुडीन दवरतात. एकल्या लागीं विचारतात खरेंच ती बायल सुजन कोण दादल्या बरोबर भुरग्या तरणाट्या बरोबर तुवें देखल्या? तो म्हणटा वय. खंयच्या झाडा पोंदा? आनी तो म्हणटा बाबूल झाडा पोंदा. दुसऱ्याक आपयतात खंयच्या झाडा पोंदा तुवें तिका त्या भुरग्या दादल्या बरोबर पळयल्या? आनी तो म्हणटा सिंदूर झाडा पोंदा. 2 भाशेन जाली जजमेंट. फोटींग उलयताले ते. आनी देखून लोक साळवता हे मुनसुबीदारांचेर आनी मागीर तांकां फातरावन मारतात. काय बरीं उतरां आयच्या जबाबाची. सर्वेस्पोर म्हज्या सांगाताक आसा, सर्वेस्पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें जावचें ना. कारण देव सुजानाक वाटयता. बरी मनीस अस्तोरी आसता, आपल्या गोरकाराक विश्वासी बरी आसता ती आनी देव तिका वाटयता. देखून आमी स्तोत्र म्हणलां सर्वेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें जावचें. तोच म्हाका नीत करून दिता, तोच म्हाका दुस्मानाच्या हातांतली सोडयता. अशेंच कितें सुजाना मदें घडलें. सुजानाक देवान राखली आनी जी कास्त लोक तिका दिवंक वेतालो ती कास्त दोगांय मुनसुबीदारांक फाव जाली आनी तांकां लोकान फातरांनी मारले. शुभ वर्तमानांत जेजू जुदेवांक सांगता हांव कोणाचीच मुनसुबी करिना, पूण हांव मुनसुबी करता जाल्यार देखून ती खरी जातली. कित्याक
म्हजो बाप म्हजे सांगताक आसा पूण हांव करिना. आमी जाणा ती वस्तुरेक पृथ्वारान सांपडलेली. तो म्हणटा ना तुजेर कोणेच फातर मारूंक ना, हांवूय मारिना, वच आनी आनीक पातक करिनाका. मोज्यान एके भाशेन फातर मारूं येतालो तुजेर, ते कोणूच फातर मारूंक तयार जाले नात, कित्याक ते सगळे पातकी म्हूण ते पडून गेले. हांवूय तुजेर मुनसुबी मारिना, वच आनीक पातक करिना. हो तो सुरवंडार जाची आमी पोरबेक तयारी करता, कोश्ट मोन आनी जिवंतपणाची पोरबेक. व्हडलो दोब आसो, कित्याक हांव जोडटी करूंक येवंक ना. जेजू ताका सांगतालो हांव बापाची काकूत दया बोगसणे वांटूंक आयला. आनी हे भावंबिडीनो फारिजेव धर्मशास्त्रा लागीं मानून घेवंक जायनासलें, कित्याक तांचे मनांत असलें देव म्हणजे सूत घेता तो, कास लायता तो, फारीकपण घेता तो. असलो आमचो देव देखून ते देवाचें नांव घेवंक पुरान भियेताले. तो म्हणटाले वयर आहा तो म्हणटाले, देवाचें नांव घेवंक भियेताले. देखून जेन्ना जेजू देवाक आपलो बाप म्हणटा तांकां ते आयकूंक पुरान अवघड जाता. देखून ते विचारता ताका तुजो बाप खंय आसा रे तुजो बाप, ताचे लागीं विचारता. कित्याक जेजू बापाची खबर तांकां सांगतालो. देखून तो ताका सांगता तुमी म्हाका वळखनात, बापाक कशें वळखतले. तुमी म्हजें उतर मानून घेनात, बापाचें उतर कशें मानून घेतले. आज घरा वयता आसतना भावंबिडीनो, आनी जितले आमी हे दोबाजीक पोरबेक तयार जाता, जेजू बापाचो संदेश आमकां, जेजू बापाचो शास्त्रीक सोबद आमकां. म्हजें आयकता, तो म्हाका पाठयलो ताचें आयकता. जेजूचें उतर आयकूंक आनी ताचेच उतरांतल्यान उजवाडीक जिवितांत भितर सरून पातक पयसावूं आनीक शांतीन जीव हे मिसांत करपा मागुया. बेठोनेंग आमी गायन गावुया C1. आमचे दोन हात उबारून पान 28, C1 पेज 28. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्वराक भेटोया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरून पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग भोगुया. देवा तुज्याच बरेपणान आटा उड्या सोऱ्या भयणी भावंदरी आमचें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान थारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या गांवांत सर्वेस्वर मानून घेवन
भोव पवित्र देवा आमचे मोगाळ बापा, पास्कांची परब संभ्रमूंक आमी तुजी भुरगीं तयार जाता. ह्या प्राचीत काळाचे दोणवणीचो फोड कसो आमची नितोळ जाल्लीं काळजां तुका आमी संतोशान भेटोवशी कोर. आनी मग्दलेना रॅप्पा ह्या आमचे भयणीक तुजे सासणीक उजवाडांत घे. आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेश पव तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सवेस्पराताय वार्ता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोरपदवीदार आनी सासणेचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो तुज्या पुताच्या कुश्टा मरणा वरवीं सगळे संवसाराक जिवीत मेळ्ळे आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरावरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Domarazzo sole sortu, Solgari sonsar, Volia tucia voi vovan, Usorvi, Tuca soi sur, Solvis moraci navit, Etata soi, Usorvi, Tuca soi sur. बाप्पा करस पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराचें रोगत. पातकेचें भक्षणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. Gesù melo, Gesù जिवंतलो, Gesù नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा केपी तुमी चेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा तुजे चाकोनी मग्दलेना रॅप्पाची काकूत कर, तिका संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी बावतिस्मा वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशें जाता जेजू बरोबर ती पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान ती आमच्या बामणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्यान समेस्तां तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन एमिसा भेटेन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता.
अंकवार मारी देवाची आनी आमची माई सांगती तिचो पोती बागेवन झुजे बागेवन दोन मृत आमचो आस्कारी बागेवन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवले आनी ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एक कोणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक जेजून आमकां शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान आतां आमी सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बाबा स्वर्गीय तुझें नांव पवित्र तुझें राज मुखायो तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो त्रास आयज आमकां दी आनीक आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगोस आनीक आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सुरवाईटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवसान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपात कांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय कित्याक रजोवपी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्यो ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या वावरताचे दीस घाल तूं कशे प्रमाणे तिका शांती दी तोच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजूर चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन जेजूची शांती सदां काळ तुमची सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती देवाची शेळी संवसाराचे पाप कटती जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिली आमी सुभागी समया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजें एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कोंब्यांच्या वेळार आमी गायन गावुया D40 तुजे भायर मोच्या देवा 570 D41 पेज 70 तुझे भायर मोच्या देवा शांतीना मोच्या ओतम्या तुझे भायर मोच्या देवा शांतीना मोच्या ओतम्या तू एकलोच नाकाराकाय तू एकलोच आदार दिताय तू
प्रार्थूया. पिचे बाप्पा, हे संस्कारा वरवीं तुवें आमकां बळ दिलां. ह्याच बळान आमच्या वायट वणवण्याचेर आमी झुजतले आनी आमचे आत्मे नितळ सांबाळटले म्हूण भास दिता. अशें जेजूचो पाटलाव करून तुर्तान आमी तुजेशी पावशी कर. आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. आज सांजे 5 ते 8 पर्यंत आमची कुमसारां आसतली आनी इगोजुक्ती आसतली. आमी बराबर मागणी करुया. हिंगा दोनूय सायबिमांची तशें जेजूची इमाज आसतली आनी बरे भाशेन कुमसारांत वांटो घेवंक आमची PPC वांगडी वॉलंटियर्स तुमकां आदार दितली. कुमसारा उपरांत जे पाद्री येतात आमच्या गांवांत तांचे खातीर आमी खास धाकटुलें जेवण करता. पयस पयसान येतात ते. मागीर कुमसारां जालें म्हणटच थोडोसो वेळ आमी बराबर सांगाताक वयर आमच्या जेवणाच्या वसऱ्यांत थोडो वेळ सारतलो. फाल्यां सांजे 8 वरांचेर प्रिन्स जाकोबाचो भाग्योंत पाद्री पियो हाच्या जिविताची कथा, हाच्या जिविताचेर दाखोवण आसतली. आमी सगळीं येवया सांगाताक. काल जे भाशेन आमी आमचे पासांत बराबर वांटो घेतला, हेय दाखोवणेंत आमी बराबर वांटो घेवया. सांजे 8 वरांचेर जिवीत तो इतालियाचो पाद्री आनीक ताका भाग मेळ्ळें. जेजूचे 5 गाये ताची कुडीर ताणें बगूंक जायतो कश्टलो. तो जायतो ताणें त्याग केलो. भाग्योन पाद्री इतालियाक रोतांदो म्हणटा ते वाठारांत तो रावतालो. आमी येवया आनी ही दाखोवन पळोवया. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. स्वर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. आय 4 दयाळ देवा, पान 117. आय 4 पेज 117. दयाळ देवा राकुतीच्या भोगोस्वामा मोगाच्या बाबूय मोडून आडवनाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. Jésus, encore pour matin, idolo, mon patrieta, sol mon jamat kangandaka, ai janti sovisana. Sol moja